मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. भारतीय नागरिकत्व आणि पासपोर्टाकडे संबंधित कायदे पावयात लोकांमेरेन. स्पष्ट आसात घटनेतली कलमां. ॲडव्होकेट कार्लोस फरेराचे गोंय सरकाराक आवाहन. ITI अभ्यासक्रमांतल्यान क्लियर जातली 10वी आणि 12वीची परीक्षा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा. राज्यात नातलांची उमेद. नेटान चल्ल्या तयारी. बाजारात गर्दी बोळ. खाणा घेऊन येतलो सांता क्लॉज. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 10वी आणि 12वीची बोर्ड परीक्षा ITI अभ्यासक्रमांतल्यान क्लियर जातली. ह्या विद्यार्थ्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. पर्वरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे नवे इमारतीचे उक्तावण प्रमोद सावंतान केले. उक्तावणा वेळार येता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत अपेस आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक ITI अभ्यासक्रमांतल्यान मंडळ परीक्षा क्लियर करपाचे पर्यायी साधन गोवा सरकार दिता. 10वीक न पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी 1 वर्ष ITI अभ्यासक्रम पुराय केल्यार तो 10वी पास जाला अशें मानतले. तेच प्रमाण 12वीक अपेस आयिल्ल्यांक 12वी पास मानपा खातीर 2 वर्सांचो ITI कोर्स पुराय करूं येता. तांचे प्रमाणपत्र सरकारी नोकऱ्या खातीरय वैध आसतले अशी माहिती CM प्रमोद सावंतान दिली. कारण GSIDC सातत्यात बरो प्रोजेक्ट दिवपा खातीर मी आतांच रोहनान जशें म्हटलें 1 म्हयनो कंप्लीट जावंक ना. आमी लेखा भवन हाजें इनॉग्रेशन केलें आनी आतां बोर्डाचें इनॉग्रेशन करता. ह्या वास्तूक ज्या पद्दतीचे म्युरल आर्ट्स आनी बाकीचे सगळे इंटिरियर तयार केला तांचेंय खूब खूब अभिनंदन. बोर्डाचे जे चेअरमॅन जावन गेले त्या सगळ्या म्हणजे सिन्स फ्रॉम द 1975 टू टील डेट वेगवेगळे जेंचे बोर्डाचे चेअरमॅन जाले त्याय सगळ्यांचे फेलिसिटेशन आज हांगासर दवरलें. तांच्याय सगळ्यांचे बोर्डाच्या कामात सगळ्यांचे यश आसा त्या सगळ्या जाणांक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे 1961 रोहनान म्हणटा गोंय मुक्त जालें आनी 1975 बोर्ड फॉर्म केलो आनी बोर्ड फॉर्म करीत ते पासून आयज पर्यंत डेली प्रत्येक जो चेअरमॅन जालो त्याने अपग्रेडेशन केलें. प्रेझेंट चेअरमॅन बाप शेटये भगीरथ शेटये हांच्यांनी केल्लें अपग्रेडेशन आनी डिजिटलायझेशन खरोखरूच वाखवणेजोगी आसा. तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे एक्झिक्युटीव कावन्सील ॲट प्रेझेंट बोर्डाचे आनी तांचे म्हणजे खूब खूब अभिनंदन. अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां बोर्डांतल्यान अपेक्षा आसा आनी निश्चित रित्या बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतले. की आतां ज्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज आतां ज्या पद्दतीचे तुमकां टिचर्स मार्गदर्शन करता ज्या पद्दतीचे इनोव्हेशन आनी टेक्नॉलॉजी जी आयल्या आनी त्या खातीर म्हाका दिसता रोबोटीक हाजो उल्लेख केलो आनी हांव तितून करून कित्याक येता आतांची 10वी पास जावपाक खूब सोंपी आसा. बोर्डात तितून बदल केल्या आनी बोर्डात तांच्यांनी मॅथ्साच्या ऐवजी NST ऑफ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो. म्हणजे तांकां 6 सिस्टम आनी हितूर परत तांच्यांनी फायन आर्ट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो. परत तुमी एस्ट्रॉनॉमी हो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केलो आनी जेणे करून भुरग्यांक स्कोर हायस्ट स्कोर करपाक मेळटा. म्हणून भुरगीं आज 90 to 95% जे आसा पळय न्ही ही भुरगीं स्कोर करपाक शकली. खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास इज कमीत कमी जाय. म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज 10th पास आनी ताका लागून आमी ITIची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITI वयचे आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन स्किल एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा आनी हाच्याच बरोबर आमी वेगवेगळे स्किल्ड कोर्सीस ITIंतल्यान इंट्रोड्यूस करता. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी निखिल जल्मी. स्मार्ट सिटीत दिसाचो बिजली महोत्सव पळोवपाक मेळटा. हो उजवाड दिवपी खांब्या वयली कनेक्शन बॉक्सां
मात उक्ती सोडल्यात. पणजे अजून विकास पावलो ना का वाडटे लोकसंख्येचेर आळबंद हाडपाचो हो नवो उपाय बी काडला. तकलेचे शॉर्ट सर्किट करपी हो प्रश्न आमच्या विन्संट रोजारियोन काय स्पॉट्स सोदून काडल्यात. पळयात. आता आमी आहा ते डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑपोजीट आनी हिंगा आमी आतां फुटपाथीचेर पळयता पळय ते हिंगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पळय पोलांचेर पळय बॉक्सां आहा कनेक्शन बॉक्सां ती हिंगा ओपनूच आहा आनी ही आतां पब्लीक वॉकिंग फुटपाथ आनी हे फुटपाथीचेर आनी बिजियस्ट एरिया ही 18 जून रोडाचेर आनी हिंगा ह्या डिपार्टमेंटान लोक येता व हिंगा ह्या फुटपाथीचेर कितलोच लोक भोंवता पूण हिंगा अशी ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पोलांचेर ही बॉक्सां ओपन आहा आनी तूं बारीक पळयत जाल्यार हिंगा हेका वायर आहा पळय ताका हिंगा जॉयंट लगून मारलेलो ना. आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा कितलेच एक्सिडेंट जावन लोक मोत्ता आनी हे आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हे एक आतां आनीक एक हें केलां काय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय लोक हें जावन शॉक येवन मरपाक बा अशें कितें तेचो प्लॅन आहा काय अशें तेंचें कितें चिंतप आहा काय तें आतां आमी तें आमकांय सजमना तें आतां तुमी पळोवपाचें कित्याक अशींच एक्सिडेंट जावन हिंगा लोक कितलोच मोत्ता आनी हें आतां फुटपाथीन वयता आसतना हे लोकांची सेफ्टी कितें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दवरलेली आहा. सो रस्त्याचेरूय सुसेग ना आनी आतां पेनजीम सिटीन स्मार्ट सिटीन हिंगा फुटपाथीचेर भोंवतलोय जाल्यार लोकांक आतां कितें सेफ्टी आसतली. रस्त्याचेर ना तें ना फुटपाथीचेरूय ना आनी हे हिंगाच न्हू तुमकां आमी सरावंडिंगूय हिंगा जस्ट 100 to 150 मिटर्सांचेरूय तुमकां भोंवन दाखयता कितलीं बॉक्सां हिंगा ओपन आहा आनी ओपन साडलेलीं आहा ती फुटपाथीचेर. सो हेजेर आतां कोण एक्शन घेतलो आनी लोकांची हिंगा सेफ्टी कितें आहा ती आमी आतां पळोवची पडटली. हे आतां अशेंच म्हणूंक जायना दिसाचें हें कनेक्शन चालू ना वो रातचेंच कनेक्शन चालू आसता वो ही लायन चलना. सो त्या पासत आमी हें ट्राय करून पळयलें आनी सोदून काडून पळयलें रातचो हें लायट ही ऑन जाता वो जायना पळय ती हें तुमकां आमी रातचें पळोवन हें केलें आनी तुमकां रातचें कितें हें लायट पेट्टा वो ना पेट्टा पळय ती तुमकां दाखयता आमी. हे तुका दाखयता पळय हो रातचोय पेट्टा. सो हो आहा तो वर्किंग कंडिशनान आहा म्हणून हो पळय कळटा. इतलेच न्हू तर खुद्द भाजपा ऑफिसा कडेनय स्वच्छ भारतेचे अस्वच्छ दर्शन घेवपाक मेळटा. पळयात. हे आहा ते BJP ऑफिसा कडेन हे तिसरें नियर द स्टेट बँक ओल्ड नोवा गोवा हॉटेला कडेन ओल्ड नोवा गोवा हॉटेल आहलें पळय तिका आतां स्टेट बँक आहा. सो हे तिगा ओपन आहा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवार बर्वे आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय सरकारान भारतीय नागरिकत्व आनी पासपोर्टा कडेन संबंदीत कायदे लोकांमेरेन स्पश्टपणान पावोवपाक जाय. काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान सांगलें. गोंयकार परिस्थितीक लागून देशाभायर वचपाक पळयतात अशें तांणी सांगलें. भारतीय नागरिकत्व आनी पासपोर्टाचे रिवोकेशन, सरेंडर आनी कॅन्सलेशनाक घेवन लोकांच्या मनात दुबाव आसा आनी तो पयसावपाचो आमी यत्न करतात अशें काँग्रेसीचो हळदोणचो आमदार आनी ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान स्पश्ट केलें. Our Goans, especially our Goans, they don't want to go abroad, but they are forced to go because of circumstances. All feel they will come back, they want to come back.
But if we start blocking people from coming, if we start making this kind of a situation by which we don't want them to come back, they will never come back and we will lose our homes. And I think we should try to help our brothers and sisters. We definitely want to see all our friends, our relations, from wherever they may be. It is sometimes of a belief that large number of Catholics have taken Portuguese passport. I know for sure large number of non-Catholics also have taken. So it is not that easy to say that it belongs only to one particular community and does not affect another. A lot of youngsters also I know today who are non-Catholics who have also taken Portuguese passports, which means they have registered their parents' birth first and they have also now taken their thing and they are very happy about it. All of us are happy, but that does not mean that they should be put out of Goa or put out of the nation. Argument हांव आयकता, लोक सांगता की पासपोर्ट हाडलो ना, पासपोर्ट हांवें अप्लाय केलो ना, पळय हांवें रेजिस्टर केलें म्हजें बर्थ पुर्तुगालान पूण हांवें पासपोर्ट हाडलो ना. पयलो प्रश्न, पासपोर्ट कितले इंडियन लोकांक पासपोर्ट ना, कित्याक ते भायर वचनात. पासपोर्ट इज ओनली अ ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट. सो पासपोर्ट ना जाल्यार ते इंडियन न्ही म्हूण सांगूं जायना. They don't lose Indian citizenship or Indian identity merely because they don't have a passport. So this is the first background you have to understand. No person shall be a citizen of India. I'll just skip those articles. If he has voluntarily acquired citizenship of any foreign state. एक कायद्याने कितें म्हणलां, you acquire the foreign citizenship, you will not be an Indian citizen. In articleाचे म्हणलो ना that you have to voluntarily relinquish your Indian citizenship. Please understand two parts. That after you go there, you are voluntarily relinquishing, you are by fiction of law, the moment you have held a foreign citizenship, you cease to be an Indian national. This is the first thing you must understand. A person who has genuinely come forward and surrendered his passport, I see that there is no difficulty except if the time limit has crossed. I think those people should also be protected. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आणि शिवानी सांगेलकार. येत्या शैक्षणिक वर्सासावन 8 ते 10 विद्यालयांनी पुरायवेळ संस्कृत शिक्षकांची भरती जातली. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या. संस्कृत भारती आयोजित गीतामृतम ही भगवत गीतेचे पठण करपी कार्यावळ ताळगावच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाली. हे कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार डॉक्टर सावंत हजर आसलो. कार्यावळीत शेकड्यांनी विद्यार्थ्यांनी भगवत गीतेचे सामुहिक वाचन केले. कार्यावळीक संस्कृत भारताचे पदाधिकारी तसेच शिक्षकांची हजेरी असली. मी सर्वात अगोदर आपण जे गीतामृत पठण या ठिकाणी केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन. मी अभिनंदन करतोय संस्कृत भारती या मूळ टीमचं आणि सगळ्या शिक्षकांचं ज्याने इनिशिएटिव्ह घेतल्या आणि हा वेदामृत पठण ज्याला आपण म्हणतोय की गीता श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितली त्याच गीतेतले 2 अध्याय 12वा अध्याय 15वा अध्याय आपल्या सगळ्या शिक्षकाने आपल्याला पटवून दिला, आपल्याला शिकवलं. त्याबद्दल निश्चितच त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. खूप दिवस त्याने कष्ट घेतलेले आहेत आपल्याला शिकवण्यासाठी आणि गोव्यातून ज्या ज्या शाळांनी गीतामृत अभियानामध्ये भाग घेतला त्या सर्व शाळांचं आणि गोव्यातील एकूण 22,000 विद्यार्थ्यांचं मी या ठिकाणी येऊन ज्याने सामुदायिक पठण केलं. 7 ठिकाणी वेगवेगळ्या सामुदायिक पठणाचा कार्यक्रम जो गोव्यामध्ये झाला त्यासाठी सर्वांचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन. फोंडा तालुक्यातील लोकविश्वास प्रतिष्ठान शाळेतील दिव्यांग मुलाने पण आज भगवद्गीता पठण या ठिकाणी केलं. त्याही सगळ्या मुलांचं खूप खूप अभिनंदन. भगवद्गीता ही केवळ धर्मग्रंथ नाहीये, तो राष्ट्रग्रंथ आहे. संपूर्ण जगाला मार्गदर्शन करणारा असा हा ग्रंथ आहे. जगातील जास्तीत जास्त भाषांमध्ये जर कुठल्या ग्रंथाचं भाषांतर जर झालं असेल तर ते भगवद्गीतेचं भाषांतर झालेलं आहे. त्यासाठी आपण भारतीय म्हणून आपण भगवद्गीता ही शिकली
त्याबद्दल मला निश्चितच अभिमान आहे, कारण ज्या ग्रंथाचं भाषांतर सगळ्यात जास्त भाषांमध्ये झालेलं आहे त्या ग्रंथाचं पठण आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत सध्या नातलांची उमेद पळोवपाक मेळटा. फकत 7 दीस उरल्यात. नातलांची तयारी नेटान चल्ल्या. पळोवया दिवचल बाजारांतलो बोवाळ. क्रिसमसाक फक्त 6-7 दीस उरलेले आसा आनी सगळे कडेन क्रिस्तांव भाव जे आसा ते क्रिसमस सेलिब्रेट करपा खातीर वेगळे वेगळे क्रेप तशेंच जे डेकोरेशन आसा ताचे तयारीक लागलेले आसा. सगळे कडेन तेंच्यांनी घरांनी तशेंच जे चर्ची आसा थंयसरूय ते क्लिप करपाक सुरू जाल्लेले आसा. मार्केटानूय मोठ्या प्रमाणान जे क्रिसमसा खातीर शोभेच्यो वस्तू येयल्लेले आसा. क्रिसमस ट्री, स्टार्स येयल्लेले आसा आनी जे क्रिस्तांव भाव आसा ते क्रिसमस सेलिब्रेट करपाक सज्ज जाल्लेले आसा. आतां जे आमी चर्ची कडेन आसा थंय एक मोठो क्रीप करपाचें काम सद्या चालू आसा. एक त्या दिसा क्रिसमसा दिसा आमकां दिसतलें की तेंच्यांनी तो क्रीप केदो व्हडलो केला आनी तो कशा तरेन दिसतलो तो. मार्केट बरें आहा तशें. मार्केट लोकसंख्येच्या हितून हिशोबान पळोवंक गेले जाल्यार आमकां मार्केट बरें आहा तशें. आनी लोक खूब तरेच्यो वस्तू हांगासर उपलब्ध जाल्ल्या कारणान मेळटा म्हणून आमचे कडेन उडीकीन लोक गिरायक येता. तेंचो उत्साह बरो आसता तसो. आमकां दिवचलेन ज्या प्रमाणे गिरायक आहा दिवचलकारांचे क्रिस्तांव भावांचे त्याच प्रमाणे कालवे, जुवार, चोडण ह्या भागांतले बी लोक हांगासर बाजाराक येतात आनी ते स्टार म्हणून नाका बाकीच्यो क्रिसमसच्यो वस्तू तेंच्यो डेकोरेशनच्यो त्यो सगळ्यो हांगासून ते विकते व्हरता. गोवा 365 खातीर महेश कोवेकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबान मेरेशेच्या रावरा स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत मेळयले. 5-6 अशा गोल फरकान यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबान जैताक आफोवणी दिले. टाय ब्रेकरात 5-6 गोल फरकांनी यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबाक जैत मेळ्ळे. 5-6 अशा फरकान यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले. इस्माईल सर्तींतलो यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबाचो उत्कृश्ट खेळगडो जालो. आदलो फुटबॉल खेळगडो सांतानो कुतिनोन ताका ट्रॉफी भेटयली. इस्माईलान सर्तींतलो यंग बॉयज ऑफ नावेली स्पोर्ट्स क्लबाचो उत्कृश्ट खेळगडो म्हूण नांव जोडलें. इवान फेर्नांडीस सर्तीचो स्कोरर जालो. आज ताचें जावन आसा शेवटाचो खेळ आनी शेवटाचो खेळ खूब बरो जालो आनी एक गोलांनी ते ड्रॉ उरले. सेकेंड मागीर आमी टाय ब्रेकर यूज केलो. ताचेर रातवाडो बॉयज जैतिवंत जाले.
यंग बॉयज ऑफ रातवाड हे जैती होऊन जाले आणि ते जिखणार जावन आसा ICSचे आणि तांणी ताचे 15,000 रुपया आणि ट्रॉफी तांणी जिखून घेतली. कितें दिसता यंग बॉयसांत खेळपाक मुखार येवपाक जाय आनी हांव मागता तांच्या लागीं तशेंच पिढे जाले तांच्या लागीं तांणी हे फुडें बरें खेळून आपले गांवचें नांव दवरचें. कोण जाल्यार एकलो जिखोवंक जाय मागीर कशी जाली मॅच गेम एकदम बरी जाली आयज आमगे पिढी जाली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. फुडले कांय दीस गोंयांत सुकें हवामान उरपाची शक्यताय आसा, पूण 19 आनी 20 तारखेक दाट धुकें पडूं येता. फुडले 5 दीस राज्यांतले तापमान सामान्य तापमाना परस चड आसतलें. 24 तारखे मेरेन दक्षिण गोंयच्या अदमासा प्रमाण उत्तरेकडले हवामान सुकें उरतले. 19 आनी 20 तारखेक धुकें येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांचेर नदर मारल्यार 27 तारखे मेरेन हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेवेल्या नुस्तेकारांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. हवामान दमट उरतले. वाऱ्याचो वेग 40-45 ते 55 किलोमीटर आसतले. तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. 27 डिसेंबर मेरेन सुकें हवामान. सकाळी धुकें येवपाची शक्यताय. मळब नितळ उरतले. मंगळारचे तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयांत सामान्य तापमाना परस चड तापमान. नुस्तेमारी करप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.